उदकाविशीं गोंय राज्य स्वयंपूर्ण जावचे ते खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात। फुडल्या 50 वर्सांची उदकाची गरज वळखून ते नदरेन नियोजन सुरू केलां, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। उदका स्त्रोत खात्या वतीन सुमार 18 कोटी रुपया खर्च करून दिवचल मतदारसंघातल्या आमठाणे धरणाचेर रॉ वॉटर पायपिंग स्टेशन उबारतात। उदका स्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये ह्या हाजेरेंत ह्या कामाची बुन्याद घाले उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर सावंत उलयताले। ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवोडकार, उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी आणि सरपंच पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले। आमकां गोंयांत फुडल्या 50 वर्सांक उदक कितल्या मोठ्या प्रमाणात जाय हाचें प्लॅनिंग आमी आतां सुरवात केलां आनी म्हणून तर अशा पद्दतीचे ल्हान डॅम आसतले किंवा प्रत्येक हातूंतल्यान म्हणजे तिराळीच्या बरोबर आमी वेवस्थीत रितीन आमकां त्या उदकाचो फ्लो कसो येतलो आनी इन फ्युचर म्हादईच्या बाबतींत जें उदक बऱ्याच जाणांचो गैरसमज आशिल्लो की म्हादईचें उदक जें आसा तें आमी वेस्ट करता म्हणून। म्हादईचें थेंबभर सुद्दां उदक जें आसा हें वेस्ट जायना आनी ताचो पुराय उपयोग गोंया खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर आनी आमचो सैम राखपा खातीर सातत्यान जाता। आनी तोच फुडें व्हरपा खातीर आमी ऑलरेडी डिसायड केलां की आमी कन्सल्टंटूय फुडलो अपॉयंट करता। इवन दो आमचें जें उदक वयल्यान पडटा तेजेर हायड्रो प्रोजेक्ट कशें करचे हाजेरूय बी आमी विचार सुरवात केला, जेणे करून इन फ्युचर विदीन द बेजीन जाका म्हणटा की म्हादईच्या हातूंतल्यान उदक व्हांवता आसतना त्याच बेजिनान तेजो बरो उपयोग करून हायड्रो म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी कशी जनरेट जातली ताजोय विचार आमी सुरवात केल्लो आसा। ते इन लॉंग रन अशा पद्दतीन म्हणजे उदक आमी पिवंक वापरतात बट त्या उदका पासून लायट कशी जनरेट जातली ताजोय विचार चल्लेलो आसा। त्या खातीर गोंय राज्य उदकाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावचें म्हणून आमचो पुराय प्रयत्न आसा आनी गोंय सगळ्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जाता आसतना आमी बाकीच्या फक्त म्हणजे डिपेंडंट रावचे न्ही त्याय बाबतींत स्वयंपूर्ण जावचें हाजें प्लॅनिंग ऑलरेडी आमच्या WRD डिपार्टमेंटान केलां।